जायता गांवचो लोक उलोयतात पिसाय बरे जाले पोवंक जायना म्हजी कोत्ता ती नसाय म्हजी एकमतीन हांव वयर पावला जायतीच आसा गिरेस्कार कोणाक हांव केर करिना एकट्याचीच कोत्ता आपुरबाय तूं एकटेंच बाय म्हजें चड मोगाचें तुजें सगळें तयार करून दवरला फुडाराचेर इमामी आसतना माथ्यान पडचें ना वचें जें बाय सगळें म्हजें सगळें जातलें तुजें जें बाय सगळें म्हजें सगळें जातलें तुजें जाणा बाय वेलंका म्हजे लागीं दात दवरत जायती आसा जेन्ना तूं व्हडलें जातलें न्हय तेन्ना सगळें हांव तुका दितलें जें कितें तूं मागता तितलें तुका मेवतलें लव यू मम्मी लव यू टू पूण एक सांग मम्मी सगळें म्हाकाच दितलें जाल्यार ब्रायनाक कितें ताचें तुका कित्याक पडला ताचें हांव उपरांत पळयतली मम्मी ब्रायनाच्या बायन कितें जालें मम्मी तो कुट्टा कित्याक तूं सारकें शेमाय कशी ह्यो सगळ्यो बारकायो तुका कित्याक जाय सांग न्ही मम्मी नाजाल्यार हांव आयज तांत दूद पिवचें ना जाणा बाय तो ल्हान आसलो तेन्ना ताका प्रॉब्लेम आसलो देखून तो हे भाशेन चलता म्हाका ताचें चुचरें दिसता पूण मम्मी तूं म्हाका नायच कुत्ता दिल्ली ताका नायच कित्याक करिना पुरो कर आतां तुजें चड जालें चल भितर वच आनी हांवें मेजार दूद घालून दवरलेलें आसा तें दूद पिये आनी उपरांत तुजो होमवर्क कर बरें मम्मी मम्मी अर्दें दूद हांव ब्रायनाक दवरूं गरज ना ताका दूद दवरपाची सगळें दूद तूंच पियेतली ओके चल भितर मामी मामी कितें जाला मामी इस्कॉलान म्हाका सगळेच भुरगे लोंगडो म्हूण चावयतात अरे लोंगड्याक लोंगडो म्हणचो ना जाल्यार आनी कितें म्हणटले मामी म्हाका लागून तुमकां जायते चुनेपण भोगचें पडटा न्हय जाणाय मामी स्कॉलान टिचरीन सांगलां टिफिनान बिस्किट्स आनी चॉकलेट हाडी नाका म्हणून जाल्यार आनी कितें हाड म्हूण सांगलां चपाटी नाजाल्यार बटर ब्रेड चपाटी सकाळीं फुडें उठोन चपाटी कोण करतलो मामी तूं वेलांकाक मागता तितलेंय दिता म्हाकाच अशें कित्याक कोत्ता वेलांका सदांच दूद पियेता म्हाका एक ग्लास दूद तरी पिवंक दी न्हय मामी पुरा कर दूद पिवंक दी भितर वच आनी हांवें फुटी च्या घालून दवरलेली आसा ती पिये चल भितर मोनिका हे तुजें कर्तूब म्हाका बिलकुल आवडप ना कितलोय जाल्यार तो म्हज्या भावाचो चेडो आपल्या भुरग्याचो मोग करता तसो दुसऱ्याच्या भुरग्याचो मोग करूंक जाय स्टॅनली तूं कितें म्हणूंक सोदता ताच्या पासून आमी कितें कितें करूंक ना ताका बावतीस दिवन आमी ताची आवय बापूय म्हणून आमचें नांव ताका दिलें हाच्या परस चड आनी कितें करपाचें तूं ताची आवय म्हणून समजून तुवें ताचेर उपकार करूंक ना पूण तुवें ताका विस्वासघात केला स्टॅनली तूं चिंता तशें न्हय तें तूं जाणा ब्रायनाच्या फुडारावर कितले चिंता ती जर तर तुवें ताच्या फुडारावर चिंतलेलें जाल्यार तूं ताची सगळी गिरायस्काय घेवन वचचें नासलें आमी ताका आमचें नांव दिलां म्हणटूच ताची गिरायस्काची आमी येतेरी जावन आसा तूं तर ती गिरायस्काय आपल्या नांवार करूंक कबूल नासलो देखून ती सगळी गिरायस्काय हांवें म्हज्या नांवार करून घेतल्या ही जावन आसा म्हजी हुशारकाय मोनिका मोराची पाकां लावली जाल्यार तूं मोर जावचें ना आनी थोड्याच दिसांनी तुजें खरें कर्तूब ह्या लोकांच्या नदरे मुखार येतले आनी तेन्नाच तुका नितीचें दार उक्तें जातलें म्हाका नितीचें दार होय तुज्या बाची मर्डर केस तर आतां बंद जाल्या कित्याक इन्क्वायरी करता तो इन्स्पेक्टर आतां ट्रान्सफर जाला आनी ह्याच खातीर काल हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून नव्या इन्स्पेक्टराक भेट दिवन आयला आनी ती बंद जालेली केस हांवें परत रिओपन केल्या कितलोय तेंप लागो हे म्हज्या भावाचो खून करतल्या मनशाक सापडल्या शिवाय हे म्हज्या काळजाक पडलेलो गांव मात केन्नाच पेटचो ना तूं कितें लिहिलेल्या भागाक जागो सगळ्याची शांती पिड्यार करूंक सोदता कितें आतां 10 वर्सां जालीं तुज्या भावाचो मर्डर जाल्या गेल्या इन्स्पेक्टरान कांयच करूंक ना आनी तुका कितें दिसता वो मेव आयलो इन्स्पेक्टर तुज्या भावाच्या कुन्याक सापडायतलो म्हणून होय
केले तुझ्या सांगण्याप्रमाणे तुझी भावाची मर्डर केस फाईल हांवें स्टडी केल्या आणि त्या प्रमाणे म्हाका गमन येता तुमच्या चौगांच्या मदलो कोण एकटो तरी कुणी आसूंक जाय म्हणून देखून म्हाका तुमच्या लागीं चौगांच्या लागीं थोडे प्रश्न विचारूंक जाय आनी काय सजमता त्या प्रश्नाचो तुमी म्हाका सारको जबाब दितले जरूर साहेब. पयलो प्रश्न जेरी म्हणटा तो कोण आनी के वेळार तो खंय रावता इन्स्पेक्टर साहेब चेरी म्हजो भाव आनी थोड्याच वेळात तो हांगा येवपाचो आसा तो कसली सर्वीस करता साहेब ताचो धंदो दुकोर मारपाचो म्हणटच ताका सुरी मारपाची संवय आसा अशें न्हय पूण साहेब हो कोण ताणें करूंक ना म्हणटच तुवें केला हांवें हांव कित्याक करतली जाणा इन्स्पेक्टर साहेब आमचें रिलेशन एकदम बरें आसलें आनी आमी थोड्याच दिसांनी फ्लॅटान वचपाची आसली पूण कोणें तरी ताचो खून केलो ताच्या इल्लेशा भुरग्याचो आनी ह्या घराचो सांबाळ कोण करतलो हे चिंतून आमकां आमचे फ्लॅट विकचे पडले आनी ह्याच घरान रावचे पडले हो तुमचो दोगांयचोय घोव बायलांचो प्लॅन आसलो अशें न्हय साहेब या केसीन तूं म्हाका इन्वॉल्व करी नाका जो कोण कुन्याक सोदून काडूंक सोदता तो कुणी कसो जावं येता जाल्यार तुका कोणाचो दुबाव लागता दुबावान मारलेलो फाल निरव राजाचेर बसूंक वेळ नाका देखून तुवें चवकशी केल्यार अदीक बरें जातलें साहेब. ओके ओके खून जाल्लो जागो म्हाका पळोवंक जाय हांव तुका मना मारगो ओ मना कितें जालां रे कोण मेलो अगो कोण मेलो ना बाटा तो दुकराय एक हातोर मार जितो मारलो आय सायबा हाडली भानगड अरे कोणाचो दुकोर येतो कोणागे दुकर तो वाकमी हो बरा बरो बाटा बेड आलो येसो येसो चलता मुगो हातोर मारलो ओ बाय बायगो बाय ओ बायगो ए माशे गाडी माशे जोड हा. ना लाडला मरे नालू तू कुंय खबर आमगे केसो जाल ते हालू आयज गेल तो पुरो दुसरे बाटा केन्ना वचपाना पाडू तुमगे बाटा तू माड तुमच्या कोबराचे गाल पाड वो सा करून भितर दरा आणि ऐकात भितर इन्स्पेक्टर आयलो आसा ओय इंस्पेक्टर येला देख कोण सांगेलाय की तुको हांवें दुकरा मारलो बाटा तुल्या तो हांगा अमिताच्या मर्डरावर चौकशी करूंक आयला तुम्ही दुकोर मारला तो ताका अजून खबर ना खबर ना जाल्यार सांग्या मुगो सांग्या तुम्ही सगळी हांगासर वाट लावंक आयल्या तुमची एंडेपणा म्हणल्यार आमच्या दोंडाक फाशी पडटली तुम्ही दोगोय कोण हांवें तुमचे लागीं विचारला तुम्ही दोगोय कोण साहेब हांव ह्या घराचो कुजनेर वय आणि साहेब हांव मनिकाय गे भाव मुगे नाव जयदी जेरी इतलो वेळ हांव तुका सोदता अमिताचे खुनाच्या वयर हांव चौकशी करूंक आयला देखून म्हाका तुजे लागीं थोडे प्रश्न विचारूंक जाय आनी हांव सजमता त्या प्रश्नाचो तूं म्हाका सारको जबाब दितलो म्हणून अमिताचो खून करूंक तुवें कोणा लागच्यान दडू घेतलेले खंयच्या वेळार घेतलेले केन्ना घेतलेले सांग म्हाका अरे ही केस प्रून झालो केदो ना ही आनी कोण वस्तिली अरे साहेब ते इन्स्पेक्टर आहे सोल ओवर सांगील की माझ्या विचाराक म्हाका जबाब जाय साहेब हांव सगळें सांगील मरे साहेब साहेब तूं मुगो हेंय साहेब मरे कोण हुंय मोडके घेता हुंय कोणे दिव्यो गायलो हाय कोणागे दुकर कोणागे दुकरी हाडल्या गेलो साहेब ती कोण जाल जाल्यार ती सुरी जाल्या मुगेली कितें साहेब तो कोण गेलो म्हाका खबर ना रे साहेब अरे वा खून जाला ती सुरी तुझी पूण कोण कोणे केला ती तुका खबर ना जाल्यार म्हाका एक सांग ती सुरी तुवें कशो दवरलेली ती कुशना दवरलो साहेब कुसना धरून उपरांत तूं न्हिदोंक गेलो हय साहेब तूं खंयच्या रुमान न्हिदोंक गेलो हांव तारीखे रुमान गेलो साहेब तारये सोत तो तुज्या रुमान न्हिदोंक गेलो वय साहेब ना साहेब अमित पात्रांव बोब माता तो जाणाव पूण हो मुज बारा न्हिदोन नालोलो होरे सांगोत तुका साहेब होरे जेरी सोत ओय साहेब तेगे रुमा किल्स हात आहे म्हणून हांव मायदा हाडून त्या रुपात घेवन हांव भायल्या आंगणात न्हिदलो साहेब साहेब म्हाका दिसता त्या रुपान हांव त्या तोंडां कोडू पूण दुसरो मनीस येईन तो कोण गेल साहेब येवंक ना पूण तुवें ताचो खून करून तूं फाटल्या दारांतल्यान पडोन वचप सोदतालो अशें न्हय मला तू
सांग मग तेका मना हे सगळे तुक लागून घडला ते दीस तू तर माग ते दीस राम म्हणणार आजी कोडे हे हांव इतले बघू पावपानी तू पण सांग मग तेका एक दुगरा दिकून तोपतो जाल्यार हांव कितको कोळकोळ येतो पोट गोळ्या मारपा सूर दिकून हांव चुकून पोटा मात म्हणून तू सांग मग तेका इन्स्पेक्टर साहेब जेरी सांगता तातूंत सोत आसा म्हाकाय दिसता कोण तरी फाटल्या दारांतल्यान येवन अमिताचो खून केला आनी जरी तर हो खून जेरीन केलेलो जाल्यार तो आपले सुर्य कित्याक वापरतलो आसलो कुजनान जायते सुर्यो आसल्यो म्हाका चोयता थारे तुवें न्हिदलेलें धोंग घेवन जेरी भायल्यान न्हिदोंक गेलो तो खून आमी ताचो खून तुवें करून फाटल्या दारांतल्यान पळोवन तूं वचप सोदतालो न्हय गुंगवान मुझे नाका साहेब हांव तू पयला सांगता एसो खून करपा भानगडी हांव ना आवय खून जाल्या की तू वर्सां जाल रे हा तो खून केला तो सुसेगाद न्हिदोन नासतलो आनी बघताय आमी हेचोय चोड केल्या हांव होरे सारके आतां सांगता कितें सांगतलो सारके आतां सांगता कितें सांगतलो हालसोन सिरीज सोड तूं शट म्हाका तुमची फकाणां नाकात फाल्यां सगळ्यांनी तुमी पुलीस चौकीर येवचें पडटलें म्हाका तुमचो सगळ्यांचो रिटन स्टेटमेंट घेवंक जाय सजमल्यान हॅलो कितें हा खंय केन्ना वॉट